आमी ह्या दिसांनी पळयता कितलेशे न्यूज आमकां आयकपा येता की कोण खंय तरी स्विमींग करपाक गेल्ले कडेन ताका बुडोवन मरण आयलें म्हणून आमी पळयता की खंय तरी चिर्या खणीन जावं न्हंय कडेन कोण पेंवपाक गेल्ले कडेन तो बुडोवन मेलो म्हणून आमकां न्यूज आयकपा येता. आमी एक आमचे वटेनच्यान एक प्रयत्न करपाक सोदता की दृश्टी मरीन जे गोंयान लायफगार्ड जे सपोर्ट करता, खंय बिचांचेर आसता थंय जीव वाचोवपाचें काम जे दृश्टी मरीन करता, सो तांचे वांगडा आमी एक हो सद्या एक डेमो तुमचे खातीर घेवन येता की कारण एटलिस्ट जेन्ना तुमी अशा जाग्यांचेर वता तुमकां जर पेंवपाक येना जाल्यार तुमी कशा तरेन तुमी थंय आपलो जीव वाचोवपाचो जावं आपल्या वांगडा कोण गेला तेजो जीव वाचोवपाचो तुमी प्रयत्न करपाक शकता. अशें न्ही की सामकेंच तुमी सोडून दिवपाक शकता. आमी हो आमच्या वटेनच्यान एक प्रयत्न आमी दृश्टी मरिनाचे हांगासर एक डेमो ते लोक दितात. हांगासर लोकांक जावं भुरग्यांक ते शिकयतात की कशा तरेन फ्लोट करप जांकां पेंवपाक येना. आनी आमच्या वांगडा दृश्टी मरिनाचे आसा बाय पूजा. हॅलो. सारकें कंप्लीट तांकां शिकयता येस 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 फ्लोट करपाक. हय आमचो मेन फोकस तेच आहा की इफ सपोज केन्ना एमर्जन्सी उदकान कोणें भुरगीं पडल्या केन्ना स्विमींग पुला सायडीक बीन चलता भुरगीं इफ सपोज केन्ना उदकान घसरून पडल्या तांकां टील हेल्प द्यायसर तेंच्यांनी कितें करपाक जाय फ्लोट जावपाक जाय ह्योच आमचो मेन थिंकींग आसता. सो आमकां तूं आतां डेमो दितले लायव्ह डेमो कारण तुमचे सद्या आमी पळयता हांगासर तुमचे ट्रेनिंग चालू आसा भुरग्यांक घेवन सो आमकां लायव्ह डेमो दितले तूं आतां. ओके ओके सर दिता. ओके तर आमी बेसिकली हो डेमो घेवया की कशा तरेन ती भुरग्यांक हांगा इन्स्ट्रक्ट करता. सो पूजा आमकां एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप शिकय तूं आनी दाखय हो डेमो की कशा तरेन तुमी भुरग्यांक जावं हांगासर जे कोण हाव टू फ्लोट हो जो तुमचो इनिशिएटीव आसा तेन्ना येता. सो कशा तरेन ट्रेनिंग स्टार्ट जाता स्टेप बाय स्टेप. ओके फर्स्ट आमी मातशी वॉर्म अप बीन एक्सरसायज घेता. सेकंड आमी टेक शॉवर घेता. तेच्या उपरांत आमी उदकान देंवयता. तेन्ना उदकान देंवयता तेन्ना जस्ट आमी कितें करता स्विमींग पुलांत तांकां वॉक करूंक म्हणटा. जस्ट पण उदकान कम्फर्टेबल जायना न्हू भुरगे तांकां वॉक करपाक लायता चलपाक लायता मातशें स्विमींग पुलांत. चल्ल्या उपरांत आमी आमचे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट आमी कितें करता बबल्स घेवपाक लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल बबल घेतना कशें करता ब्रीद इन ब्रीद आउट कशें करपाक जाय तें आमी भुरग्यांक शिकयता. सो तेजो हांव तुका फर्स्ट डेमो दाखयता. ओके जस्ट बबल 5 टायम. ओके ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक लॉंग टायम बबल्स डू. ओके अप अप ओके ओके हो आमचो फर्स्ट स्टेप आसता बबल घेवपाचो. ओके तेच्या उपरांत आमी किकींग शिकयता भुरग्यांक की पाय कशे मारपाक जाय ते. ओके हेड अप ओके हेड डावन हेड अप एंड किकींग जस्ट किक स्लोली किक लेग अप लायक दीस स्लोली 1 2 1 ओके. हा आमचो सेकंड स्टेप आसता की आमी किकींग शिकयता तो. आफ्टर किकिंग बॉडी फ्लोट. ओके बॉडी कशी फ्लोट जावपाक जाय. इफ सपोज भुरग्यांनी जेन्ना आमी शिकयता तेन्ना स्टार्टींग कितें करता भुरगे बिकॉज तांकां उदकाची नॉलेज नासता. सो भुरगे करता कितें बॉडी टायट धरता. जितली बॉडी टायट धरता तितली मायनस कितें जातलो डावन जा म्हणल्यार ड्रावनींग जावंक शकता. हे सगळेंच करता भुरग्यांचोच आसता बाकीचे कोणा स्विमींग करना तेजो ऑलवेज कितें करपाक जाय उदकान बॉडी लूज दवरपाक जाय. केन्ना आमी खंय जर एमर्जन्सी उदकान बीन पडला बॉडी कितें करपाक जाय लूज दवरपाक जाय. आमी तेच तांकां पयलीं शिकयता की बॉडी लूज करपाक जाय देन ते फ्लोट जावंक शकता. ओके सो आतां तूं सांग नेक्स्ट स्टेप कितें मागीर किकींग जाता की फर्स्ट बबल सेकंड किकींग थर्ड आमी कितें करता बॉडी मातशी फ्लोट जावपाक तांकां फ्लोटींग शिकयता विथ नूडल्स बिकॉज ये येस हेका कितें म्हणटा नूडल्स. ओके सो नूडल्स हेजी हेल्प घेवन हेजी हेल्प घेवन आमी कितें करता तांकां फ्लोटींग शिकयता. इफ ते कम्फर्टेबल जाले न्हू लायक फ्लोटींग अशें घालून ते कम्फर्टेबल जाले न्हू मागीर स्लोली आमी काडटा आनी तांकां विदाउट म्हटल्यार लायक ते कम्फर्टेबल फ्लोटींग करूं शकता. ओके सो फर्स्ट स्टेप आमी विथ नूडल्स करूया. आतां इफ सपोज कम्फर्टेबल आहा जाल्यार हांव स्लोली काडूं शकता. ओके काडटा. सो स्टार्टींग ते पयलीं दवरून तुमी फ्लोट करपाक शिकयता. हय सो कॉन्फिडन्स येयसर कॉन्फिडन्स येयसर आमी तांकां दवरता हे हांगासर घालून दवरता. ओके देन सपोज हे कम्फर्टेबल जालें जाल्यार आमी कितें करता मागीर हे काडटा विदाउट म्हटल्यार लायक किक पॅड लायक नूडल्स लाव विदाउट ते फ्लोटींग जावं शकता. ओके असे रोगा फ्लोट रोगा सो विदाउट डुकरा. हां व्हेरी गुड. जे फ्लोटींग एक कम्फर्टेबल असतात ते 1-2 वरां सुद्दां रावू शकतात जस्ट फ्लोट असे रावन. ही स्टेप तू 1-2 वरां असं रावू शकता फ्लोटींग करून. हांव ऑलमोस्ट 1.5 वरां रावता फ्लोटींग. हय जस्ट फ्लोटींग.
सो आमी आनी एक शिकयता तितून की केन्ना इफ सपोज उदकान जेन्ना पडटा पळय तेन्ना मनीस तोंडासून सकयल पडटा हय. उदकान ओके सो आतां तोंडासून पडल्या उपरांत ताका ब्रिदींग घेवपाक जावचें ना तो पॅनीक जातलो कित्याक तेणी उदक पिल्लें आसतलें आतां त्या सिच्युएशनान आमी कशें बॅग येवपाक जाय म्हणल्यार फाटल्यान येवपाक म्हणजे अशें येवपाक जाय फाटीन कितें म्हणटा फाटीन येवपाक जाय Float ते- करपाक. हय फ्लोट करपाक ते आमी तितून शिकयता Okay. सो तेजो एक डेमो तुका दाखयता आतां अशें पडलें लायक हय. ते सकयल चड गेले हा पळय लायक असो तेन्ना ते फ्लोट जातले तितले पण ताका हेल्प ऑलमोस्ट फ्लोट जावं शकता इश्यू कसो आसता आमी हो पुलान जालो चिऱ्या खणीन सुद्दां उदक मातशें अशेंच आसता. जेन्ना जे उदक स्टेबल असता पळय आतां हय. स्विमींग पुलात कशें उदक स्टेबल असता चिऱ्या खणीन सुद्दां उदक स्टेबल असता हय त्या तेतून हो फ्लोट मोस्ट म्हणल्यार हो फ्लोट तूं म्हणजे इफ सपोज तूं पडलो तेतून तर तूं फ्लोटींग जावन तुजो हेल्प येयना तो पर्यंत तूं रावूं शकता हां हां बट तूं म्हणू शकता की रिवर सायडीन हय, running water असता ते. रनिंग वॉटर असतात तेका उदका कधी असता फोर्स खूप असता हय तेतून जो फ्लोटींग केल्यार उपकारता बट हय. तूं जितली तुजी फोर्स आहा पळय जंय उदीक वयता पळय त्या दिशेन तूं वयतलो फ्लोटींग जाय हां हां ओके तूं फ्लोट जावंक शकता हां हां जर हो फ्लोटींग शिकला तर तूं फ्लोट जावंक शकता बट ज्या उदक वयता त्या वाटेन पळय ज्या रस्त्यार वयता पळय थंय तूं फ्लो जावंक शकता त्या उदका बरोबर हां 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 तेतूनय फ्लोटींग उपकारता बट ज्या वयता पळय ज्या वाटेर ते मोस्ट इम्पॉर्टंट खंय वयता ते The Learn to Float program was basically initiated with the aim of teaching our children how to float. Basically, the concept is basically a foundational approach in water safety and introductory swimming. Because we found that if a child learns how to float, he can float very safely on the water and there are less chances of the child drowning over there. So the floating basically addresses the primary cause of drowning, and these two causes are basically exhaustion and panic. That's where once he learns to float, he can conserve his energy and thus his life can be also saved.